दिसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। बोर्ड आशिल्लो तेन्ना गोवा डेरी लुकसाणांत नासली तर फायद्यांत आशिल्ली। एडमिनिस्ट्रेटर आयला तेन्ना गोवा डेरी लॉसांत गेल्या अशें गोवा डेरीची कमिटी सांगता। आरडेक्सको खातीर कुट्टीच्यान महेंद्र गांवकर। सगळे रिपोर्टाचें हांव स्वागत करतां आनी आज हे मुद्दम प्रेस हांगा आपोवपाचें मुद्दम म्हणल्यार काल पयर एक दीस तरुण भारताचेर एक न्यूज येयलो की प्रशासक आसतना गोवा डेरी नफो जालो म्हणून। जेन्ना जेन्ना प्रशासक गोवा डेरी येयलो तेन्ना तेन्ना म्हाका दिसता केन्नाच नफो जालो ना। आमच्या टायमार जेन्ना 17-18 आमी आसले आनी जेन्ना हांव चेअरमॅन आसलो आनी मागे डायरेक्टर बाकी आसले तेन्ना सगळो नफो जाल्लो आसा आनी तो नफा विभागणी करपाक सुद्दां जनरल बॉडीन मान्यता दिल्ली आनी ताका आनी सोपस्कर कांय ना। म्हणटा हे एडमिनिस्ट्रेटराक ते कशें वांटप तें हें खबर नासतलें अशें म्हाजें मत आसा। जेन्ना जनरल बॉडी हे पाळपाक तांकां अवमान ना तेन्ना डेरीचें तें कितें खबर आसा काय कितें। जनरल बॉडीन जेन्ना डिसिजन दिलें की पेट्रोनेज रिफंड दिवया म्हणून तेन्ना आनी ताका कांय उरना तें तेणी शेतकऱ्यांक दिवाळे दिवपाक जाय आसलें। जेन्ना तें दिलें आसल्यार शेतकऱ्यांक दिवाळे कितें तरी एक आदार सो मेळटा आसलो आनी हो आदार दिलो आसलो तो आमी, कित्याक हांव हक्कान सांगूंक शकता की हें प्रॉफीट म्हाज्या टायमार जाल्लें आनी आमी केल्लें। जेन्ना आतां आमी आसतना बोर्ड आसता तेन्ना सेल सदांच 70 ते 75 हजारा मदीं उरता आनी एडमिनिस्ट्रेटर जेन्ना जेन्ना बसता तेन्ना तो 50 ते 60 मदीं आसता। 60 हजार जेन्ना सेल करता तेन्ना केन्नाच डेरी प्रॉफिटां येवंक शकना। डेरी प्रॉफिटां येता जाल्यार टार्गेट आसता तो 70 ते 85 हजार। आनी जेन्ना जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर बसता तुमी कोणाक धाडून चॅक करचें की गव्हर्मेंटान सुद्दां येवन स्वता मनीस घालून चॅक केलें। आतां हांव हक्कान सांगूंक शकता जेन्ना जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर बसला तेन्ना डेरी लॉसांत गेले आसा। दूद धंद्याचेर लॉसांत गेले आसा, कॅटल फिडार लॉसांत गेले आसा। आमी दूद जेन्ना भायली परचेस करताले तें दूद करताले आमी 30 रुपयांनी, आतां दूद परचेस करताय 38 रुपीसांनी। 8 रुपयान दूद चड, तें बीन टेंडर प्रोसिजर ना। आमकां सगळे टेंडर प्रोसिजर फॉलोअप करून जेन्ना आमी हें करतात तेन्ना आमी हायकोर्टान आमचे केस फायल जाले आहा। जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटरान जेन्ना टेंडर प्रोसिजर कांय केलें ना आनी तें दूद गेलें आहा तेजेर म्हाका विचार करचो पडटलो आनी म्हाका तेजेर एक पिटिशन फायल करचें पडटलें अशें म्हाका दिसता। डेरीचेर आतां असले प्रसंग येयला की फुडें आमगे पगार जातो काय कितें। 60 हजारां सकयल जेन्ना सेल वयता तेन्ना स्टाफाचोच पगार जावंक शकना। प्रशासनान लक्ष घालून डेरी कारबार वाडोवचो आनी खरीच फायदे हाडून दाखोवची आनी पेपराचेर कितें येता तें खरें फॅक्ट दिवचें की आतां आपूण ही डेरी प्रॉफिटां हाडले आसा म्हणून। बोनस कांय दिलें ना तुमकां दिवाळेक? बोनस कांय दिलें ना। आनी एक सांगपा म्हणल्यार जनरल बॉडीन कितलेशे ठराव गेल्ले तेय अल्पमतां गेले नाय। जे घेवप ना म्हणल्यार डेरी आमगे जनरल बॉडी अपमान हो, कित्याक म्हणल्यार जे जनरल बॉडी घेता तें श्रेश्ठ आसा। जनरल बॉडी इज द सुप्रीम डिसिजन, तें हें पाळलें ना। आनी जनरल बॉडी पेट्रोनेज रिफंड दिवपाक जेन्ना हें दिलें तें फटाफट जावन दिवाळे दुधकारां आमगे दिवपाक जाय आसलें तें दिलें ना। आज म्हणल्यार तें मेळना बसलो तेन्ना तेन्ना डेरी लॉसांत गेला आनी बोर्ड आसा तेन्ना प्रॉफिटां आसली। म्हाजेन प्रूफ आसा आनी कोणीय येवन चॅक करचें की बोर्ड आसा तेन्ना डेरी लॉसांत नासली, प्रॉफिटां आसली। आतां डिमांड कितें जाता? आतां डिमांड म्हळ्यार म्हागे क्लॅरिफिकेशन तें काल न्यूजार येयलो पळय तेजें म्हागे क्लॅरिफिकेशन की एडमिनिस्ट्रेटर येयले तेन्ना डेरी लॉसांत आसा आनी परचेज जो मटेरियल करताय तो बोर्ड करी तेज्याक म्हारग करताय। दूद आमी 30 रुपयान घेयी ते 38 रुपीसान घेताय।